नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या लंच टाइम बुलेटिनात तुमका येवकार. हांव संजना हंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. आयटी क्षेत्रांत 2000 नोकऱ्यो करतलो तयार, सांगता मंत्री रोहन खंवटे. धरणांची पातळी देंविल्ल्यान गोंयान उदकाच्या उणावाची शक्यताय. भोवतेक सगळ्याच धरणांनी कमी उदकाचो सांठो. लुकसाण भरपाई दियात नाजाल्यार करतले आंदोलन, तुयेच्या शेतकारांनी दिली शिटकावणी. IAS अधिकारी संदीप जॅकिस, सुभाष चंद्रा व्ही कंदावेल, संजीव आहुजा हांची गोंयांत, तर वंदना राव, संजय गिहार, तारीक थॉमस, चोकाराम गर्ग हांची गोंयांतल्यान जाली बोलणी. बेलपुरी पाणीपुरी खातात जाल्यार मातशें सांबाळात. हळशिकावण्या उदकाचो वापर करून कांय जाण धुतात प्लेटी. व्हिडिओ व्हायरल. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची भेट. दिल्ली वारी करून मुख्यमंत्री बुधवारा आयलो गोंयांत. आता खबरो विस्तारान. पर्वरी 12 ते 14 चौखण मिटर सुवातेर आयटी क्लस्टर उबारतले. हातूंतल्यान 2000 गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशी माहिती तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. माहिती तंत्रगिन्याच्या मळार रोजगाराच्यो चडांत चड संद तरणाट्यांक दिवपाच्या हेतान सरकार काम करता अशेंय तांणी म्हणलें. पर्वरी फावो त्यो सगळ्यो साधन सुविधा आसात ते खातीर हो क्लस्टर आयलो जाल्यार ह्या मळा वयले चड वेवसायीक गोंयांत येतले अशेंय रोहनान म्हणलां. Just the IT space which is conveniently located on the highway, and it will give good footfalls for the people and the investors to come in. जेन्ना इन्व्हेस्टर्स येतात, जेन्ना व्हडली कंपनी कोणी घालूंक सोदता तांकां शेवटी सगळें लागीं जाय. लॉजिस्टिक्स, ट्रान्सपोर्ट, बँक, हॉटेल, रेस्टॉरंट सगळें जाय, मार्केट, आनी तेन्नाच ते येतात. एकदां येवन आमी सुरू केलें, देन वी हॅव लॉट ऑफ मोर प्लॅन्स. So I think we will be speaking about much more plans. We need to also look at ITES, BCom, BSc graduates बरोबर असतात. तांकां स्किल एखादी करचें पडटा. Whether we can get them in a financial arm, whether we can extend this part. Bandra Kurla complex today talks about buzzing about corporates. Whether we can create a certain area in North Goa which we can into that particular space where financial arm and we have a lot of people as graduates who can come into it. So you need to create a ecosystem. सगळे गव्हर्नमेंट जॉब जायना. ताज्या खातीर आमी समज आता टार्गेटेड समज केले, तुया वी हॅड टार्गेटेड 10,000 एज जॉब्स. This hybrid park here which we are talking as a cluster in Porvorim is talking about roughly 2,000 jobs in a space of about 12,000, 14,000 square meters. So when we are talking about these things, we are trying to see how best the works can be communicated. So we are talking about employment per square meter and revenue per square meter. गीम सुरू जाता थंय आसा. लोकांचे मात उदका खातीर सामके वळवळे सुरू जाल्यात. शारांनी तर उदक पुरवण सारकी जायनाच, मात गांवांतूय उदका खातीर लोक वळवळे काडटाना दिश्टी पडटा. गोंयांत बऱ्या प्रमाणांत पावस पडून लेगीत गिमांत धरणांतले उदकाचें प्रमाण उदका पुरवण करपाक दर वर्सा उणें पडटा. धरणांत साचिल्लो गाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान गाळ साचता. ते खातीर धरणांत उदक सांठोवन दवरपाची तांक कमी जाता. इतले मजगती उदकाच्या उणावाच्या प्रस्नाचेर सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें मत गोंयकारांनी व्यक्त केलां. उदका स्त्रोत खात्याच्या म्हायती प्रमाण हे पळयात धरणांनी आशिल्लो उदकाचो सांठो. साळावली धरण 49% भरलां. हंजुणें धरण 32%, आमटाण 65%, पंचवाडी 31%, चापोली 60%, गवाणे 54%, जाल्यार तिळारी धरण 65% भरलां. तुवें
पंचायत क्षेत्रातल्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर थळाव्या शेतकारांची जमीन सरकारान ताब्यात घेतिल्ली. या शेतकारांक अजूनय लुकसाण भरपाय दिवंक ना. ही भरपाय बेगींतल्या बेगीन दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार खर आंदोलन उबारतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. तुये पंचायत क्षेत्रांत 6.5 लाख चौकण मीटर जमीन पयलीं पोर्तुगेज काळांत सरकारान थळाव्या शेतकारांक लिजार दिल्ली. ती आतां आल्वारा जमीन म्हूण फामाद आसा. तीच जमीन आतां सरकारान परत आपल्या ताब्यात घेवन थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प उबारपाचें काम चालू आसा. शेतकऱ्यांची फक्त 6.5 लाख जागा वचंक ना. 6.5 लाख जागा बरोबर पिढ्यान पिढे त्यांच्यानी वर्सान जे कॅज्यू प्लांटेशन केल्ले, ज्या प्लांटेशनाचेर ते उदरनिर्वाह करीत, ते कॅज्यू प्लांटेशनूय तेंचे गेले न्हू. बॅरल लँड वचोंक ना. तेन्ना IT मिनिस्टरान हेजे स्टेटमेंट केला न्हू, तेचेर तेणें फेरविचार करपाचो, कायद्यान प्रोविजन करपाचें. कित्याक तर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर TCP कायद्यान जर आपूण कायदे बदलू शकता, प्रोविजन करूं शकता, जाल्यार कित्याक करूं शकना IT मिनिस्टर. आनी आमच्या आमदारांनी ते करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तुज्या उतराचेर तूं ठाम राव आनी लोकांक शेतकऱ्यांक न्याय मेळून दी. आमी म्हणटा की तूं जशें 6.5 लाख जागा जेन्ना तुमी घेतात आनी तुमी ती विकतात, सरकार इतके पयशे तुमी पर स्क्वेअर मिटर घेतात, जाल्यार आमच्या लोकांक 100-200 रुपया कित्याक मेळूंक शकना. तुमी 1200 रुपया रेट घेतात, 1000 तुमकां दवरात, 200 आमच्या शेतकऱ्यांक दवरात. कशें करून पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय. आनी कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. प्रसंगी परतूय आमकां आंदोलन करचें पडल्यार आमी करतले. IAS अधिकारी संदीप जॅकीस, सुभाष चंद्रा, V कंदावेल, संजीव आहुजा हांची गोंयांत, तर वंदना राव, संजय गिहार, तारीक थॉमस, चौकाराम गर्ग, विवेक HP, हेमंत कुमार हांची गोंयांतल्यान बदली जाली. IPS अधिकारी परमदित्य हांची दिल्ली, तर बॉस्को जॉर्ज आनी ओमवीर सिंग हांची गोंयांत बदली जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयान बुधवारा 81 भारतीय प्रशासकीय सेवा आनी भारतीय पुलीस सेवेंतल्या अधिकाऱ्यांच्यो नवीन पोस्टिंगाचेर बदली केली. केंद्रीय अवर सचिव राकेश कुमार सिंह हांणी हे विशींचो आदेश जारी केलो. एगमूट वर्गांतल्या 39 IAS आनी 42 IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. ह्या अधिकाऱ्यांक अरुणाचल प्रदेश, गोंय, मिझोरम, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार नवीन अधिकारी म्हूण नियुक्त केल्या. तुम्ही बेलपुरी पाणीपुरी खातात जाल्यार मातशें सांबाळात. कित्याक तर बेलपुरी पाणीपुरी विकपी सगळेच गाडेकार तुमचे भलायकेची आनी सुरक्षेची जतनाय घेतातूच अशें ना. सद्याक सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जावपाक लागला. मडगांवचो हो बेलपुरी गाडेकार हळशिकावण्या उदकान बेलपुरी खायिल्ली प्लेटी धुतना दिश्टी पडटा. घडये ह्याच प्लेटींतल्यान तुमीय बीन बेलपुरी खाल्ली आसूं येता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची दिल्लीत भेट घेतली. दिल्ली सावन मुख्यमंत्री बुधवारा गोंयांत आयलो. दिल्ली भेटीत कसलोच म्हत्वाचो निर्णय जावंक ना. अमित शहाची भेट ही सदिच्छा भेट आशिल्ली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सोपूतविधी उपरांत आपूण दिल्ली वचूंक नाशिल्लो, ताका लागून आपूण केंद्रीय मंत्री अमित शहाची सदिच्छा भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बेरेस्तारा अहमदाबादात दाखल जाल्ले ब्रिटनाचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हांणी साबरमती आश्रमाक भेट दिली. ह्या वेळार जॉन्सन हांणी चरक्यार सूत कशें काडटात हाची म्हायती घेतली. तशेंच चरको चलोवन लेगीत पळयलो. विशेष म्हळ्यार महात्मा गांधीजीन बरयल्लें गायड टू लंडन हें पुस्तक जॉन्सन हांकां साबरमती आश्रमांत भेट दिला.
जॉन्सन हांच्या 2 दिसाच्या भारत भोंवडेर इंडो पॅसिफीक संबंद वाडोवपा विशीं तशेंच संरक्षण संबंद घटमूट करप तशेंच 2 देशां मदले वेव्हारांक आनीक बळगे दिवपाच्या हेतान काम करपाचो निर्णय जाला. बोरिस जॉन्सन हांच्या भारत भोंवडेक लागून UK कडल्यान भारतीय उद्देगीक मळार £1 बिलियन परस चड गुंतवणूक जावपाची शक्यताय आसा. ते खातीर पुराय UK कडेन लागीं 11,000 परस चड नोकऱ्यो तयार जातल्यो अशें मत ब्रिटीश हाय कमिशनान व्यक्त केलां. गोंयांत जुनान कोविडाची चवथी लाट येवपाची शक्यताय आसा अशें तज्ञांनी कळीत केलां. कोविड वेवस्थापनेच्या राज्य सरकाराच्या तज्ञ समितीचे सदस्य डॉ. शेखर साळकर हाणें बुधवारा म्हणलां की चवथी लाट येवूं वा नाका सगळ्या नागरिकांनी मास्क आनी सामाजीक अंतराचें पालन चालूच दवरचें. दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशांत सध्या कोविडाचें प्रमाण वाडत आसा. गोंयच्यो शिम्यो चालू आशिल्ल्यान कारणान गोंय राज्याक धोको आसा अशें डॉ. शेखर साळकर हांचें म्हणणें. देशांत परतून कोविड दुयेंतींनी वाड जाता. फाटल्या 24 वरांत देशांत 2067 कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या जाल्यार 40 दुयेंतींक मरण आयले. सध्या देशांतल्या सक्रिय दुयेंतींची संख्या 12,000 वयर पावल्या. देशांत सध्याचो कोरोना संसर्गाचो प्रमाण 0.49% आसा. गोंयांत बुधवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. बुधवारा 5 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. बुधवारा 488 चाचण्या उपरांत 5 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 1 दुयेंती बरो जालो. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. अरबी दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयांत 22 तारखेच्यान फुडले 4 दीस गडगड घालीत पावस हाजेरी लायतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. वाऱ्याचो वेग वराक 40 किलोमीटर आसतलो. पावसाचो अदमास आसलो तरी तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाड जावपाक शकता अशें हवामान खात्यान म्हटलां. काजू आणि मोवाच्या फुलांपासून तयार केल्ल्या सोऱ्याक विदेशी सोऱ्याचो दर्जो दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचे बसकेन घेतला. हाचे पयलीं ह्या सोऱ्याक देशी सोऱ्याचो दर्जो दिल्लो पूण ताची चड विक्री जायनाशिल्ल्यान जायत्या उत्पादकांच्यो कागाळी आयिल्ल्यो. ताका लागून काजू आनी मोवाच्या फुलांपासून तयार केल्लो सोरो आतां विदेशी सोऱ्याच्या दुकानांत उपलब्ध आसतलो. काजू मुट्ट्यांची बाजारपेठ 600 कोटी रुपयांची आसा. ती वाडपाक मजत जातली असो महाराष्ट्र सरकाराचो विचार आसा. विदेशी नागरिकांक भारतांत उपचार घेवपाक आयुष विजा सुरू करतले. पारंपारीक वखदांचे उपेगाचेर आदारीत आयुष उपचार ह्या विदेशी नागरिकांक घेवपाक मेळटले अशी घोशणा नरेंद्र मोदी हांणी केला. आयुष हॉलमार्क बेगीनूच लॉन्च करतले तशेंच आयुष उत्पादनां आनी आयुष वखदां खातीर लागपी वनस्पतीचे पीक घेवपाक शेतकारांक उर्बा दितले अशें भारताच्या प्रधानमंत्रीन म्हटले. गुजरात गांधीनगरान आयुष गुंतवणूक परिशदेच्या उक्तावण वेळार नरेंद्र मोदी विधान केलां.
सुधारित मोटर वाहन कायद्याक लागून सीट बेल्ट न घालपाचे तशेंच हेल्मेटाचो उपेग न करपा सारखे नेम मोडपाचें प्रमाण उणें जालां अशी माहिती गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान मेळ्ळा. हे खातीर रस्त्याचे शिस्तीचे नेम मोडपाचें प्रमाण 90% उणें जालां. गोंयांत 1 एप्रिला सावन सुधारित मोटर कायदो चालीक लायला. पयल्याच दिसा येरादारीचे नेम मोडपी 600 जाणांचेर गोंय येरादारी पुलिशेन कारवाय केल्ली. हातूंतल्यान 4 लाख रुपया परस चड तालाव सरकाराच्या तिजोरेन जमा जाल्या. ते खातीर आतां गाडयो चलोवपी मनीस येरादारीचे नेम गंभीरतायेन पाळटात अशें चित्र दिश्टी पडटा. उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर हांचे कडेन खेळा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी संचालक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. जाल्यार कुशळटाय उदरगत संचालक दीपक देसाय हांचे कडेन शिक्षण विकास महामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. अजय देवगन आनी शाहरुख खान आणि पान मसाला ब्रँडाची जायरात केल्ल्या खातीर लोकांनी तांकां बरेच ट्रोल केल्ले. ते उपरांत आतां अक्षय कुमारान जेन्ना ही जायरात केली तेन्ना तेकाय लोकांनी बरोच ट्रोल केलो. ताका लागून अक्षय कुमारान इंस्टाग्राम अकावंटा वयल्यान लोकांची आनी आपल्या चाहत्यांची माफी मागून आपूण ह्यान फुडें कसल्याच तंबाखूचें समर्थन करचो ना म्हणून स्पश्ट केला. ज्या पान मसाल्याची जायरात आपण केला ते जायरात हांव सोडटलो. जायरातीचे सगळे पयशे आपूण बऱ्या कामाक वापरतलो आनी ह्यान फुडें असल्यो जायराती करचो ना अशें अक्षय कुमारान सांगलें. भारतीय तटरक्षक दळाच्यो दर्या प्रदूषण नियंत्रण करपी कवायती मुरगांवच्या दर्यांत चालू आसात. ह्या कवायतींत हेर देशांचोय आस्पाव आसा. नेटपोल रेक्स 8 अशें ह्या प्रदूषण प्रतिबंध कवायतींक वळखतात. दर्यांत जावपी इंधन गळती आनी तातूंतल्यान जावपी प्रदूषण हाताळपाचो ह्या कवायतींचो मुखेल हेत आसा. ह्या संयुक्त कवायती मदीं आणीबाणीच्या वेळार विशेश करून इंधन गळती जालीच जाल्यार संबंदीत यंत्रणा कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा हाचो नियाळ घेवप चालू आसा. कोलवाळ पुलीस स्टेशनाचेर अजापाची घडणूक घडली. कोलवाळ बंदखणींतल्यान वेंचकी अधिकाऱ्याक कैद्यान केली मारपीट. कैदी सायरन रॉड्रिगीज हांचे आड कोलवाळ पुलीस स्टेशनान गुन्यांव नोंद केला. हे खातीर जे पुलीस लोकांचे संरक्षण करतात तांकांच जाता बंदखणींत मार खावचो पडटा काय कितें अशें अजाप गोंयकार व्यक्त करतात. म्हत्वाचें म्हणल्यार हातूंतल्यान बंदखणींत काम करपी कर्मचारी सेवा दितना कितले सुरक्षीत आसा काय हो प्रस्न उप्रासता. रस्त्याच्या चौकशीची फायल मुख्य सचिवा कडेन आसा. हे विशीं चौकशी अजून मेरेन चालू जावंक ना तशेंच निलंबनूय जावंक नाशिल्ल्याचें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. खात्याचो ताबो घेवन म्हयनोय जावंक ना. सगळ्या गजालींचो अभ्यास चालू आसा. फाटल्या 3 वर्सांत भौशीक बांदकाम खात्यान केल्ल्या रस्त्यांचे चौकशीचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिला. ही फायल मुख्य सचिवा कडेन आसा. आपल्या कडेन ही फायल पावल्या उपरांत योग्य तो निर्णय घेतलो अशेंय ताणें सांगलें.
मेजर जनरल पदाचेर आशिल्लो गोंयचो भुंयपूत मायकल फर्नांडीसाक आतां कांय आठवड्यांनी लेफ्टनंट जनरल पद मेळपाचें आसा. म्हणजेच मेजर जनरल मायकल फर्नांडीस ह्या व्हडा पदाचेर पावपी गोंयचे 8वे भुंयपूत. मेजर जनरल मायकल हे मूळ साळगांवचे. ताचो आजो आपलो मूळ गांव सोडून रेल्वेन काम करपाक बिहारान गेल्लो. त्या उपरांत तांची बदली बंगळुरा जाली आनी मायकलाचें शिक्षण बंगळुराक जालें. 33 वर्सांचे सैनिकी सेवेन वेगवेगळ्या कारवायांत भाग घेतिल्लो. श्रीलंकेन धाडलेल्या भारतीय शांततायेचो तो सदस्य आशिल्लो आनी लेबनॉनान धाडिल्ल्या संयुक्त राष्ट्राच्या दळांतूय ताचो वांटो आशिल्लो. जनरल केडन म्हणून ताची निवड जाले उपरांत भारतीय सैना दळाच्या फायटींग फॉर्मेशनाची कमान तांच्या कडेन सोंपयली. IPHBच्या कामगारांचें आंदोलन दिसान दीस खर जायत आसा. आझाद मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनांत बुधवारा कामगारांनी बरोच नेट धरलो. जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमी हांगाचे हालचे नात. तशेंच आमचे प्रश्न आयकून घेवंक ना जाल्यार आमी उपोशण सुरू करतले. मात हे उपोशण करपाक पणजी नगरपालिका मान्यताय दिना आनी उपोशण करतले जाल्यार दिसाचे 2500 रुपया फारीक करात अशें नगरपालिकेन सांगलां. आमचे प्रश्न घेवन वचपाचे तरी खंय? भलायकी मंत्र्याक मेळपाक गेल्यार तो केन्नाच मेळना अशें तांचें म्हणणें. ह्या वेळार आपाचो फुडारी पुती गांवकार लेगीत तांच्या वांगडा हाजीर आशिल्लो. परमिशन जाय परमिशन दिना. कोणाकडे गेले परमिशन? कलेक्टरान कसलं परमिशन दिलं तर बसपाचे दिला दिना मग तुम्ही इलिगली आयजीओ फाल्यां अशें चालू आमी तांकां लेटर केल्लें. लेटर केन्ना केलें आमी 13 तारखेक तांकां लेटर केल्लें. बरें आणि CCPन तुमकां कितें रेंट मागला म्हणून आयकूंक येता. 2000 पर डे. पयलीं म्हणटाले फेर एम्प्लॉय गव्हर्मेंट पब्लीक सेक्टर आर द फेर एम्प्लॉय. आज परिस्थिती अशी आसा की होच गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट बरोवन दिता की तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा एपॉयंटमेंट ऑर्डर की तुमकां खंयच हे कंपेन्सेशन मेळटा. म्हणजे अशा पद्दतीचें सरकार ह्या गोंयांत चल्लां आनी हे सगळे आनी ह्या आमचे जे लोक आसात ताका देशोधडी लावपाची सद्याची परिस्थिती चल्ली आसा. चोडणा ते रायबंदर फेरयेचेर काम करपी कामगार नाशिल्ल्यान कितलेशेच दीस जाले एक फेरी बंद दवरल्या. ताका लागून ह्या फेरयेचेर सकाळीं आनी सांज वेळार भरपूर प्रमाणांत गर्दी जाता आनी लोकांक आलतडीसून पलतडी वचपाक त्रास जाता. न्हंय येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक कळीत करून बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. पेडण्यां नगरपालिके कडेन बाजारांत सरकारी कार्यालयांनी तशेंच विर्नोडो वाठारांत उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षिका दाखयली. उजो सप्तक सुरक्षा दिसा निमतान पेडण्यां उजो पालोवपी दळा अंतर्गत वेगवेगळ्या वाठारांत उज्याची प्रत्यक्षिका 14 ते 20 एप्रील ह्या सप्तकांत उजो पालोवपाचो दीस मनयतात आनी उज्या पासून आपूण आपली सुरक्षा कशी करची तशेंच उज्या पासून कशें सावध रावचें हांची प्रत्यक्षिका दाखयली. फाटले फावट सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान गोमेको वाठारांत वेचकी कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्ली. उपरांत 15 दिसांनी कोयराच्यो राशी दुसरे कडेन व्हरतले अशें वेवस्थापनान सांगिल्लें. पूण आजून मेरेन कोयराचो दोंगर थंयच आसा. थंय येतल्या दर एकल्याक कोयराच्यो गाणीचो वास सोसूंक जायना. पूण गोमेकोचें वेवस्थापन हाचेर मात्तूय लक्ष दिना. दुयेंत्यांक ह्या गाणीचो त्रास जावपाची शक्यताय आसा. हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या.
पेडणेच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान 15 ऑगस्टाक पयले उड्डाण जातले. तशेंच आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण जुनाच्या पयल्या सप्तकांत जातले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. पेडणे पालिकेचे नवे प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजना वेळार तो उलयतालो. पेडणे पालिकेचे नवे प्रशासकीय इमारतीचेर वट्ट 9 कोटी रुपया खर्च करतले अशें तांचें म्हणणें. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचो आमदार जी दारोलकार, पेडणे नगराध्यक्ष उषा नागवेकर, उपनगराध्यक्ष मनोज हरमलकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. पेडणे शारांत दर बेरेस्तारा रस्त्यार जो बाजार भरता तो हेर सुवातेर भरपाक सरकारान यत्न करचे, हाची बेगीनूच वेवस्था करून एक नुस्तें मार्केट हांगा उबारचे अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जी दारोलकारान केला. आयचे हे लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.